कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाचे खासदार जसे एकठांय येवन लढतात तसेच गोयच्या खासदारांनी एकठांय येवपाक जाय। उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद आणि राज्यसभा खासदार तानावडेन आपल्या वांगडा संसदेत गोयच्या विशयांक वाचा फोडची अशें आवाहन दक्षिण गोयचो खासदार विर्यादो फर्नांडिसान केले। तशेंच केंद्र सरकार विरोधकांचो आवाज दामून धरपाचो यत्न करता। जायत्या महत्वाच्या विशयांचेर आमकां संसदेत उलोवपाक मेळना। सभापती विरोधी पक्षफुडाऱ्याक उलोवपाक दिना असो आरोपूय विर्यादोन केला। गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा। बोर्डा मडगांवां एका वेगान येवपी दुचाकी चालकान रस्त्या कुशीक चलपी उल्हास वाडकार ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक धपको दिल्ल्यान ताका जागेरूच मरण आयलें। ही घडणूक रातच्या 12 वरांचेर घडली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी दुचाकी आड गुन्यांव दाखल केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। फाटली 3 वर्सां जाली आमी हांगा बसून फळां भाजयेची विक्री करतात। वत आसूं पावस पयस पशिल्ल्यान येवन दर दिसाक आमी आमच्या पोटा खातीर कश्ट करतात अशें मडगांव पुलीस स्टेशनार आमकां बसपी भाजीकांत सांगतात। दर हंगामाक आशिल्ल्या मागणे प्रमाण आमी तरेतरेची कणगां, चिबूड, नाल्ल, गांवठी भाजी, पालो, तांदूळ हाडून विकतात। पूण आमकां हांगा रस्त्या कुशीक वतान तशेंच पावसान भिजून विक्री करची पडटा। हाचेर उपाय म्हणून आमी नगरपालिके कडेन शेड बांदून दिवपाची मागणी केला। पूण 3 दशकां जालीं कोणूच काना मनार घेना अशी ह्या भाजीकांनीची कागाळ। आमी कश्ट करून पोट भरतात। आमी सुवाती खातीर मागणी केल्ली तेन्ना आमकां 3-4 कडेन स्थलांतरीत करून निमणे मडगांव पुलीस स्टेशनार आमकां बसपाक सांगले अशें भाजीकांत शब्दुले मडगांवकर सांगतात। आता तरी तांच्या मागणीची दखल घेवन नगरपालिकेन आनी सरकारान शेड बांदून दिवची अशी मागणी भाजी विक्रेत्यांनी केल्या। मडगांव नगरपालिकेच्या गॅरेजीन कितल्याशाच वर्सां सावन बंद पडिल्ल्यो गाडयो आसात। ह्या वाहनांचो अजून मेरेन उपेग करूंक ना। नगरपालिकेन कर वाडोवच्या परस बंद पडिल्लीं वाहनां स्क्रॅपाक दिवची जेणे करून पालिकेची येणावळ वाडटली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मडगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत कर वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान पुराय वाठारांत खवदळ पडला। मडगांव महापालिकेच्या गॅरेजीन कितल्याशाच वर्सां सावन बंद पडिल्ल्यो गाडयो आसात। ह्या गाडयांचो केन्नाच उपेग करूंक ना। तशेंच वेळाच्या वेळार दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान गाडयांची अवतिकाय जाल्ली आसा। हो प्रश्न थळाव्या नगराध्यक्षा कडेन मांडिल्लो। उपरांत तांणी येवन पळोवणी करून लेगीत अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक ना अशें वितोरीन फर्नांडिसाचें म्हणणें। नगरपालिकेन करांत वाड करच्या परस ही वाहनां स्क्रॅपाक दिवची जेणे करून पालिकेक येणावळ येतली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। टाकी शेल्डे 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाली। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। तशेंच ह्या अपघातांत 2 गाडयांचें लुकसाण जालें। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केला।
हयना करून निमणे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला। इयत्ता 6वी ते 10वी तशेंच 12वीचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले। 1 मे ते 3 जून मजगती विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली। 4 जूना सावन परतून शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिंगाणे हांणी दिली। मजगती 9वीच्या विद्यार्थ्यांक खंयचोय विशय क्लियर केलो ना जाल्यार लेगीत तांकां 10वेक बसपाक मेळटलें। पण ताणें 10वेचें शिक्षण घेतना आपणे 9वी इयत्तेच्या विशयान परीक्षा दिवन ते क्लियर करप सक्तीचें आसा। 9वीच्या वर्गांतले विशय क्लियर केले बगर 10वेचे परीक्षेक बसपाक मेळचे ना अशें गोंय शालन मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन स्पश्ट केलें। कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या कोलमार हॉटेला लागसार कोयराची समस्या उप्राशिल्ली आसा। कोयरा खातीर दवरिल्लीं डस्टबिनां ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात। देखून संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून कोयराचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। मोल्या नंद्रण सावन आमोण्या वचपी कोळशाच्या ट्रकाच्या टायराचो स्फोट जाल्ल्यान पुराय गाडी लासून काबार जाली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिशेक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 70 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। मय मतदारसंघातल्या वांयगणी गांवांत रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य आसा। रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार मय मतदारसंघाचो विकास जावपाक मजत जातली अशें आमदार प्रवीण शेट हांणी म्हणलां। ह्या निर्णयाक मयच्या लोकांचो तेंको आसा अशें आमदारान स्पश्ट केलें। मय मतदारसंघातल्या वांयगणी गांवांत रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य आसा अशें मयच्या आमदार प्रवीण शेट हांणी सांगलें। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यो कांय येवजण्यो मय मतदारसंघा खातीर फायदेशीर आसात। पर्यटन विकास जावपाक मदत जातली अशें आमदार प्रवीण शेट हांचें म्हणणें। भाजप मंडळाच्या हाजेरीन शुक्रारा सांजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। हजारांनी लोकांच्या हाजेरीन दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव शुक्रारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो। वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आनी व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेटेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचें वैशिश्ट्य। अंदू शुक्रारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलो। ढोल ताशे आनी समेळाच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थैथयाट आनी अग्निदिव्य पळोवपाक अंदूय लोकांनी प्रचंड गर्दी केल्ली। ह्या उत्सवाक हाजीर आशिल्ल्या आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी कांय वेळ ढोल पळोवन घोस्त काडलो।
क्रायम ब्रांचेन आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगलोरच्या गौतम एम या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनिक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाच्या गांजो जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो गांजो खंय बँकॉकाच्या गोंयांत विकपा खातीर हाडिल्लो. गौतमान पुलीस चौकशी वेळार सांगले की ताका बँकॉकांतल्यान तस्लीम नांवाच्या ताज्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हूण सांगिल्लें. केरळा कुंदूरच्या श्रीजिल्लान बँकॉका खातीर ताजी तिकेट बूक केल्ली. उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो. ह्या प्रकरणात बेंगलोरच्या शिलेना हे बायलेकूय अटक केल्या. शिलेना ह्या गटाची म्हत्वाची मेंबर आशिल्ली. बँकॉक आनी थळाव्या सप्लायरा कडेन तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशी वेळार सांगिल्लें. अवकाळी पावसान 2 दिसां आदीं धुमाकूळ घालो. आतां परत 31 मार्च ते 2 एप्रील मेरेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून सगळ्यांनी जतनाय घेवची असोय सल्लो हवामान खात्यान दिला. दिल्ली सावन रेल्वेंतल्यान वास्को चिकनाच्या नांवान गोरवांची जीप धाडपाची घडणूक शेनवारा 29 मार्चाक बजरंग दलाच्या एका कामगाराच्या आनी वेस्को रेल्वे पुलिसांच्या सादूरपणाक लागून उक्ताडार जाली. वट्ट 179 किलाची 2 पार्सलां धाडिल्ली. वास्को रेल्वे पुलिसांनी ती जप्त केल्यात. तशेंच पार्सलां व्हरपाक आयिल्ल्या एका मनशाक ताब्यांत घेतलो. रेल्वे विभागीय सल्लागार समितीचो वांगडी किरण नायक आनी बजरंग दल कार्यकर्त्यांनी आतां गोरवांच्या मांसाची रेल्वे मार्गान येरादारी जाता हाचेर अजाप उक्तायला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिल्लीच्या हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनावेल्यान वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर 2 पार्सलां धाडिल्लीं. तातूंत चिकन आसा अशें सांगिल्ल्यान ती पार्सलां थंय तपासूंक ना. पूण ह्या पार्सलांतल्यान चिकना बदला गोरवांची जीप धाडटा हे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक लक्षांत आयिल्लें. हे कार्यकर्ते फाटले कांय दीस सादूर आशिल्ले. सरकारी कामांत आडखळ हाडपाचे तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपाच्या प्रकरणात वास्कोच्या त्या चौगा आड FIR दाखल करपाचो आदेश कोर्टान वास्को पुलिशेक दिला. बोगदा वास्को वाठारांत वीज खात्याचे जागेवेले अतिक्रमण काडपाक गेल्लो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी थळावो आमदार संकल्प आमोणकारा मदीं वादावादी जाल्ली. ह्या कोफुजावा उपरांत काशीनाथ शेटयेन सरकारी कामांत आडखळ हाडल्या तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिल्या म्हूण पणजे पुलिशेन कागाळ केल्ली. पणजे पुलिशेन 0 FIR नोंदवून हे प्रकरण वास्को पुलिशेक वर्ग केल्लें. वास्को पुलिशेन ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान काशीनाथान मुरगांव कोर्टान याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका निकालान काडटना कोर्टान वास्को पुलिशेक त्या चौगांय आड FIR नोंद करपाचो आदेश दिलो. पणजेचे पुलीस मुख्यालय बॉम्ब घालून उडोवपाची धमकी कोणे तरी दिल्ल्यान राजधानी पणजेन बोवाळ पडिल्लो. पणजे पुलिशेन बॉम्ब आशिल्ले धमकेचे ईमेल कोणे तरी धाडिल्लो. ह्या ईमेला उपरांत पुलिशेन बॉम्ब स्क्वॉडाक आपोवन सगळे कडेन सोद घेतलो. मात बॉम्ब कांय सापडलो ना. सायबर सेल ह्या प्रकरणाचो तपास करतात.
बोर्डा मडगांवां एका कामगाराची कूड सापडली. झाडाचेर तोरां काडपाक चडिल्ले कडेन ताका पडून मरण आयलां आसूं यें असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. उपरांत ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को रेल्वे पुलिशेन 179 किल बीफ जप्त केले. हे बीफ दिल्लीच्यान गोंयांत हाडिल्ले. बेकायदेशीर बीफ तस्करी प्रकरणांत आखे मडगांवच्या एकल्याक ताब्यात घेतलो. पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. शिमेरपोल म्हापशा व्हायट कॅसल इमारती लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर बांय निमणी पुरयली. ही बांय दूशीत आशिल्ल्यान उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांत उप्राशिल्ली. ही दूशीत बांय पुरोवची म्हूण अधिकाऱ्यांनी संबंधितांक निर्देश दिल्ले खरे, पूण तरी लेगीत ही बांय पुरोवंक नाशिल्ल्यान उदका स्त्रोत खात्यान ही कारवाय केली. ताका लागून थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. गोंय राज्याचो अर्थसंकल्प हो समतोल आनी राज्याचे उदरगतीक गती दिवपी आसा. ह्या अर्थसंकल्पांतल्यो घोशणा पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान केल्लो स्वयंपूर्ण गोंय संकल्प बेगीन पुराय जातलो असो विश्वास आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांत दिवचल मतदारसंघाचे खातीर 247.30 कोटींची आर्थीक तजवीज केल्या. ताका लागून दिवचलची उदरगत करपाक मजत जातली असो विश्वास दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलो. भाजप मंडळाचे अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकर आनी नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांच्या हाजेरीन शेनवारा दनपारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार उलयताले. हस्तकला, वस्त्रोद्योग आनी खाद्याखाम काम खात्यान कारगिरां खातीर मजत येवजणेंत सुदारणा केल्या. हातूंत उपकरणां खरेदी करपा खातीर मेळपी आर्थीक मजत 5,000 रुपया मेरेन वाडयल्या. तशेंच कारागिरांक 180 दिसां मेरेन मुफ्त कच्चो माल मेळटलो. हो काळ आनीक 90 दीस मेरेन वाडोवंक मेळटा. ते भायर आतां कारागिरांक राज्यांत जावपी पारदर्शना खातीर 15,000 रुपया मेरेन आनी राज्य भायल्या कार्यावळीं खातीर 20,000 रुपया मेरेन पुराय स्टॉल भाड्यान घेवंक मेळटा. तशेंच प्रवास आनी प्रदर्शनांत वांटो घेवपा खातीर दिसपट्टो भत्तो 600 ते 1000 रुपया थारायला. जाल्यार आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शना खातीर आनी वांटेकार जावपा खातीर दर कारागिराक 3 लाख रुपया मेरेन आर्थीक मजत मेळटा. मजगती हँड होल्डिंग सपोर्ट आदाराच्या काळांत दिसाक 250 रुपया स्टायपंड दितले, जाल्यार पॉवर लूम कारागिरांक उत्पादनाचेर आदारून दिसाक 500 रुपया मेरेन स्टायपंड मेळटलो. तशेंच कारागिरांक प्रोत्साहन निधी थारावपा खातीर सरकारान मूल्यमापन पद्दत सुरू केल्या.
म्यानमार, थायलंड, बँकॉकान काल जाल्ल्या भुंयकांपान मरप्यांचो आंकडो हजाराचेर पावला. 2000 वयर लोक जखमी जाल्यात. भारतान योगाक नेटान लोकप्रियता मेळपाक लागल्या आनी ताका फकत एक पुर्विल्ली पद्दत न्हय तर आधुनीक जिणे पद्दतीचो एक भाग म्हणून मान्यताय मेळपाक लागल्या. सरकार, भलायकी संस्था आनी पतंजली सोडल्यार जायत्यो खाजगी संस्था हे विशीं जागृताय करपाक सक्रियपणान योगदान दितात. दिसपट्टे जिणेंत योग आपणायल्यार शारिरीक भलायकी सुंदरताच पण मानसीक समतोल आनी आध्यात्मीक जागृताय निर्माण करपाकूय ताची मजत जाता. आयच्या व्यस्त जिणे पद्दतीन योग्य हो एक प्रभावी उपाय म्हूण सिद्ध जावपाक लागला. देखूनच भलायकी, ध्यान आनी आत्मसाक्षात्कारा खातीर तो म्हत्वाचो मानतात. योग ही फकत पुर्विल्ली परंपरा उरूंक ना, ती संवसारीक भलायकी चळवळ जाल्या. फाटल्या कांय वर्सांत योग गुरू बाबा रामदेव हांचे पतंजली कंपनीन शारिरीक, मानसीक आनी आध्यात्मीक भलायकी खातीर लाखांनी लोकांचें लक्ष योगा कडेन ओडून घेतलां. पतंजलीच्या मतान मनशाच्या कुडीन मनांत आनी आत्म्या मदीं समतोल निर्माण करप हें योगाचें मुखेल ध्येय आसा. धा हजारा परस चड भारतीय परदेशी बंदखणींत आसात जाल्यार आतां मेरेन 49 जाणांक फाशीची ख्यास्त फर्मायल्या अशें केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग हांणी सांगलें. मंत्रालया कडेन उपलब्ध आशिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या विदेशांतल्या बंदखणींनी अंडर ट्रायल सयत भारतीय कैद्यांचो आंकडो 10,152 आसा. विदेशी बंदखणींत आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षीताय आनी कल्याणाक सरकार प्राधान्य दिता. तशेंच कीर्ती वर्धन सिंग हांणी 8 देशांकडेन संबंदीत डेटा शेअर केलो. तुवें फाशीची ख्यास्त फर्मायल्ल्या भारतीय नागरिकांचो आंकडो 25 आसा. पूण ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी अजून जावंक ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. जर भाजपान तिकीट दिली जाल्यार येता ती 2027ची विधानसभा वेंचणूक नुवें मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन नक्कीच लढयतलो अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें. मंत्रिमंडळ फेरबदलांत आलेक्साक मंत्रीपद गमोवचें पडटलें काय हाचेर सध्या नेटान चर्चा चालू आसा. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळान हस्तकला प्रदर्शन आनी विक्री मेळावो उपरांत मांड 2025 आयोजीत केला. हो मेळावो 31 मार्च ते 4 एप्रील अशे 5 दीस बोडगेश्वर मैदान म्हापशा हांगा जातलो अशी माहिती महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकरान दिली. पारंपारीक गोंयच्या हस्तकलेचो प्रचार आनी प्रसार तशेंच थळाव्या कारागिरांक मंच मेळोवन दिवप हो ह्या प्रदर्शनाचो हेत आसा. तशेंच गुढीपाडव्या दिसा सांजे पणजी बस स्टॉपाचेर महामंडळाच्या स्टॉलांचें उक्तावण करतले अशी माहिती वेवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांणी दिली.